गोंयची पांचूय धरणां ही बांदिल्ले सावन आतां मेरेन म्हणजे सुमार 33 ते 17 वर्सांत एकदांय डिसिल्ट करूंक ना। धरणाचे डिसिल्टेशनाचेर प्रुडंटान स्पेशल रिपोर्ट केल्लो। साळावली आनी अंजुणे धरण 1984 बांदिल्ले, केन्नाच तांचें डिसिल्टेशन करूंक ना। पंचवाडी धरण 1987 बांदिल्ले, केन्नाच ताचें डिसिल्टेशन करूंक ना। आमठाणे धरण 1989 बांदिल्ले, केन्नाच ताचें डिसिल्टेशन करूंक ना। चापोली धरण वर्स 2000 बांदिल्ले, केन्नाच ताचें डिसिल्टेशन करूंक ना। प्रुडंटाचे रिपोर्टा उपरांत WRD मिनिस्ट्रीन पॉलिसी करून धरणांचें डिसिल्टेशन हातांत घेवपाचें थारायलां। आज मेरेन गोंयच्यो ज्यो डॅम्स आहा, पांचूय डॅम्स त्यो आज मेरेन डिसिल्ट केल्ल्यो ना। कांय धरणां जीं आसात ते सोंपेपणान ती डिसिल्ट करपाक मेळना, पण आमी आतां एक पॉलिसी केल्या की ते कशे तरी डिसिल्ट करून घेवपाची आयज गरज आसा आनी एक पॉलिसी केल्ली आसा आनी त्या पॉलिसीच्या दरम्यान आमी ते कशे डिसिल्ट करून घेवपाचें हें पळयता। डॅम सेफ्टी पॅनल आनी डॅम सेफ्टी पॅनलाच्या अंडर आमी तें काम हातान घेता आनी जास्तीत जास्त बेगिनांतल्या बेगीन काम करून दिवपाचो प्रयत्न करता। ह्या धरणांनी मायनींचो गाळ आनी रेंव घे म्हूण भरल्या आनी स्टोरेज कॅपॅसिटी देंवल्या। 60 ते 70 इंच पावसाचेरूच धरणां फूल जातात। पावसांत धरणाची दारां उक्तीं करून उदक सोडचें पडटा। साळावलेच्या धरणांत तर गिमांत सोमेश्वराचो उत्सव भरता। धरणां फूल मात उदक कमी। एप्रील मायांत तळ दिसता। धरणां फूल म्हूण मे जून मेरेन उदक पावतलें हाची खात्री ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।